खुबशे प्रॉब्लम हेच्या पयलीं खूब वर्सां जालीं आतां ते प्रॉब्लम अशेंच तांकां लो वोल्टेज जाताली आनी लोकांक हांगासर लायटीचे खूब प्रॉब्लम जाताले ताका लागून ज्या तेंचे प्रॉब्लम हे आयज सॉल्व करून दिल्ले आसा न्यू ट्रान्सफॉर्मर घातलेलो आसा 100 kV आनी 32 lakhs तेजे कॉस्ट 23 lakhs कॉस्ट तेजो आनी अशेंच लोकांची समस्या कितें आहा ते हांव सोडून दितलो जाता तितले बेगीन आनी जे अशेंच म्हाजें काम आसतलें पेडण्यांक लागून आनी पेडण्यांक लागून खंयसरूच खंयचेच लोक केन्नाच हाडपाक अशें हांव दिवचो ना आनी जाता तितले बेगीन लोकांची समस्या कितें आहा ती प्रॉब्लम सॉल्व करून दितलो. खूब समस्या लायटीची आसली त्या बद्दल हांव पयलीं आमच्या आमदार प्रवीण बाबाक थँक्स म्हणटा. तशेंच आमचे हेय तारी साहेब तांकांय थँक्स म्हणटा. कित्याक तरी हे गांवांत खुबशी समस्या लायट येताली वयताली आनी हे गांवांत चड भितर आसल्या कारणान झाडां वाडटा आनी मागीर लायट ऑलमोस्ट 2 लायट नासताली. म्हणून हांव प्रवीण जेन्ना सांगना फुडें एक अरेंजमेंट केली ट्रान्सफॉर्मराची आनी चडान फास्ट ट्रान्सफॉर्मर आयज लावन दिल्लो आसा आनी गांवाची समस्या ऑलमोस्ट सॉर्ट आवट जाल्ली आसा. दुसरें आमच्या गांवांत चडशी लायटी पेटनात ते डिपार्टमेंटान आमकां एक आमचे तारी साहेब म्हणटा जे लायटी गेल्ल्या ते लायट आपले बल्ब गेल्ले आसा तांकां बल्ब घालपाचे आनी ती समस्या क्लियर करून दाखोवपाची. कित्याक तरी आमच्या कॉर्पोरेशन बँका फाटल्यान एटलिस्ट 300 खांब्यांक ऑलमोस्ट लायटूच ना 8-15 दिसा लायट ना. त्या खातीर आमच्या एक तारी साहेबाक ती लायट मातशी रिपेर करून लोकांची समस्या सोडोवपाची. आयज आमी जमल्यात ते लायटीचें इनॉग्रेशन ऑलमोस्ट जाल्लें आसा आनी प्रवीण बाब हेचे फुडें कामां डेवलप करपाची एक तेजी पद्दत आहा ती सेपरेट पद्दत आहा. आयज 4 म्हयने जातात आयज खुबशे प्रोग्राम आमच्या प्रवीण इनॉग्रेट केल्ले त्या बद्दल हांव ताका ओब्रिगाद म्हणटा आनी अशी तेणी कामां चालू दवरपाची आनी फुडें समस्या लोक गोर समस्या तेणी सॉर्ट आवट करपाचे. आयज लोक आपल्या तेच्या दारान सादर येतात कित्याक ते आपल्या भुरग्यांक जॉब लावचे खातीर जॉब लागचे सगळें तेच्या हातांत ना तरी आसतना आयज एका MUR कंपनीक दुसरे मोपा एअरपोर्ट खुबशे भुरगे आयज हेका आपल्या ट्रेनिंगाक गेल्ले आहात त्या खातीर थँक्स म्हणटा. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.